मुक्तीचा लाईफ गार्ड युनियन लाईफ गार्ड युनियन लाईफ गार्ड युनियन लाईफ गार्ड युनियन काम केलं असं ज्या टीचरिंग केवळ 7,000 पगार मेळटलो त्या टीचरिंग आज सारको म्हणजे 34,500 पगार मेळटा. इतली जे वाट आसा म्हणजे जे प्रश्न गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान आमच्या नेतृत्वाखाली जे आमच्याकडे युनियन येयले त्या सगळ्यांचो प्रश्न हो सुटलेलो आसा. आणि हे भितर लोकशाहीचो आमी जेन्ना म्हणटात तेन्नाचे 4 पावरफूल पिलर, एक म्हणजे गव्हर्मेंट, दुसरे जे आसा पळय ते लेजिस्लेचर इन्क्लुडींग द ओपोजिशन, आणि तिसरे जे आसा ज्युडिशरी. खूप जाण आमकां म्हणटात तुमी कोर्टान कितें वचना कोर्टान कितें वचना. कोर्टाचे पळय म्हणजे शाण्या मनशान कोर्टाची पायरी चडूंक जायना अशा पद्दतीचो आतां पर्यंतचो जो आमचो अनुभव आसा. आणि ताका लागून आमी लोकशाही पद्दतीन वी एप्रोच द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दॅट इज द मिडिया. आणि मिडियान जे आसा पळय आमच्या प्रश्नाक आणि गोरगरिबांच्या प्रश्नाक जे म्हणजे गोंयच्या मिडियाच्या संदर्भात जे आसा पळय की गरिबाच्या फाटसून अडलेल्या नडलेल्या फाटसून जे आसा ही सदांच मिडिया रावल्ली आसा. ह्या भर मिडियाच्या समोर दिवसा ढवळ्या जी आसा ती आमकां आंदोलनाची जी आसा खऱ्या अर्थान हांगा सांगता करची आसली. ताका लागून गोंयच्या मुक्तीच्या 60व्या म्हणजे ह्याच्या दिसा म्हणजे वर्साच्या दिसा आज आमी आधार मैदानाचेर हे जे स्मारक आसा हांगासर ताका अभिवादन करून हो जो प्रश्न जो आसा न्हू एक सुटलो. मुख्यमंत्र्यांनी जे म्हणजे यश आमच्या पदरान घेतलेलें आसा त्याच्या बद्दल आमकां कसलो दुबाव ना, 100% जातलो. पण तरी आसतना एक सावधगिरीचो इशारो म्हणून आमी म्हणटा की हो प्रश्न सुटलो, ह्या भुरग्यांक आमी उठयले आयज. आमी आंदोलन जे आसा ते म्हणजे सारखे पूर्ण सुपस्कारान निशी म्हापसा तांकां हे लावन दिल्लेले आसा तांकां म्हणजे लिंबू सरबत बी करून तोडलेले आसा. पण तरी आसतना युनियन जे आसा पळय द शो ऑफ अ युनियन वील गो ऑन. म्हणजे आमी कशें आसा आमचे ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाचे जो पर्यंत लढलेलो आंदोलक लिस्टांतलो जो मेंबर जोपर्यंत शेवटच्या कामगाराक नोकरी मेळना तोपर्यंत जे आसा आमी अशेंच तेंच्या फाटसून रावतले. आणि म्हापसान जो पद्दतीचो आमकां एक ट्रेमंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो पळयलो जाल्यार हे म्हणजे ह्यो जो आसा रिस्पॉन्स आमी वी आर स्टील इन टच विथ देम. खुबशे जाणांनी आमकां हे जाल्या नंतर एक आमी कार्यक्रम म्हापसान गेट टुगेदर अशा पद्दतीचो करपा ठरलो. तोय बी कार्यक्रम केलो वतलो. ह्या आंदोलनाचें नेतृत्व करपी आनी एक आमची म्हणजे स्वाती केरकर जे आसा जे प्रमुख नेतृत्व करता स्वाती केरकराक हांव विनंती करता तेंच्यांनी ब्रीफ करचें. लायफ गार्ड युनियनाचे वतीन आमी जें आंदोलन उबें केल्लें त्या आंदोलनाचो आज आमी हांगा एक शेवट करता अशें हांव सामको शेवटूय करता असो म्हणनात. कित्याक अजून सीएमान आमकां काल सांगलां की जानेवारीन ते पोस्ट आपूण काडटलो आनी ते प्रमाणे तुमी अप्लाय करून मागीर तुमकां आपूण नोकरेक सगळ्यांक सांबाळून घेतलो. आमी ते लिस्ट प्रोड्यूस केला त्या प्रमाणे. आतां जो पर्यंत आमचे हे सगळे भुरगे वेवस्थीत रित्या त्या हितूर तांकां इन्क्लूड जायना तो पर्यंत आमचें आंदोलन हे तशा प्रकारे चालूच उरतलें. जर कितें समज फाल्यां सकाळीं थोड्यांचे कितें प्रश्न निर्माण जालो मेळोंक ना जाल्यार आमकां परत एकदां रस्त्यार हें देंवचें पडटलें. ती तयारी आमची आसा. सो आतां आमी आमचे ऑनरेबल सीएम हांकां रिस्पेक्ट दिवन म्हणजे तेणी जे उतर दिलां त्या उतराक मान दिवन आमचें हें आंदोलन हांगा सोंपयल्लें आसा. आनी ज्या आझाद मैदानाचेर आमी सुरवात केल्ली क्रांतीची ती आमी अशीच फुडें व्हरतली. आनी एक हेज्या मदींच एक आमी जेन्ना म्हापसा शिफ्ट जाली तेन्ना आमी एक व्हिडियो आमकां मेळ्ळो की आमचे पणजेचे मेयर बाब उदय मडकयकार हांणी एक स्टेटमेंट केलो की आझाद मैदानाचेर जी घाण कचरो केला ते हांगा जे आंदोलक आमचे असले लायफ गार्ड तेणी सगळी घाण करून दवरलेली आसा. आनी हेज्या फुडें आपूण खंयचेच आंदोलन हांगा जावं प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन आपूण अलाव करपाना आझाद मैदानाचेर. खरेंच आयकून एक वायट दिसलें कारण आमच्या ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशना अंतर्गत हांगा हजारांनी कामगारांची आमी आंदोलनां केली पूण हांगा बुरशेपणां आमी केन्नाच करूंक ना. आमचो जो नियम आसा स्वच्छता तो आमी सदांच पाळिल्लो आसा. आमी हांगा येवच्या पयलीं हांगा सगळे आमी पळयल्लें आसा सगळ्यांक खबर आसा गोंयभर हें प्रसिद्ध आसा की हांगा हे आमी म्हणटाले सगळे हांगा एक बुरशेपणां एक सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सगळें प्लास्टीक कचरो पिशव्यो हांगा पडलेले आसता. नाका जाल्ले लोक हांगा खंय तरी हांगा न्हिदलेले बसलेले सगळ्यांनी अख्खो संवसार हांगा थाटलेलो आमी पळयल्लो आसा. तरी आसतना जरी हेजे अंडर जी सिटी ऑफ कॉर्पोरेशनाची आसली जाल्यार ती जबाबदारी सिटी ऑफ कॉर्पोरेशनान तशी घेवंक ना. हें आझाद मैदान आसा क्रांती जाल्या तांकांय हांव वाल वयता कित्याक ते विथ डेडिकेशन तेंगासोर बसोन इतले दीस तेणी त्रास काडले फॅमिलीच्या बाकाय चिंती नासतना तांकांय हांव शाबासकी दिता. आनी तसोच आमच्या सीएमाक
हें बरें काम तेणें केलां म्हणून हांवूय ताका बरें केलें म्हणून म्हणटा आनी हांव सजमता की तेणें पळय तें प्रॉमीस कितें तें फुलफील करतलो कित्याक हें इम्पॉर्टंट आनी हांवें तें सरतीन काल म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की आमचे डिमांड पास जाले आनी सगळे हॅप्पी आहा म्हणून आनी तुमी तर हॅप्पी जाल्यार आमी हॅप्पी तशें खुबशे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसले कित्याक तशेंच भायले लोक पासून तशें गोंयकार लोक खुबशे जाण म्हाका फोन मारताले आनी ते म्हाका म्हणटाले मातशें तेंकां सपोर्ट कर म्हणून कित्याक ते म्हाका सांगूंक जाय की तेंकांय हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी अशेंच सदांच सपोर्ट दिवचो ते बऱ्या कॉजाक क्या कह रहे आज कुछ नहीं फाटल्यान चला लायन नाका मोठी फाटल्यान फाटल्यान चला फाटल्यान रोड नाका व्हडली लागू करूया